माहिती घर हांगासर एक सिनियर सिटीजन आपले 1N14 फॉर्म काडपाक गेलो आनी थंयसर आसलोल्याक ताणें विचारलें, बाय 1N14 फॉर्म मेळपाक कितले दीस लागता? आनी थंय काम करतल्यान ताका म्हणलें, अंकल खरें म्हणल्यार 2 दीस लागता, पूण तुका जाय जाल्यार मातसो थोडो वगत तूं रावता जाल्यार हांव तुका काडून दिता, आयज चड काम ना, हरशीं 2 दीस लागता, पूण तुका जाय जाल्यार तूं मातसो वगत रावता जाल्यार अंकल हांव तुका 10 मिनटांनी तें काडून दिता. भाव भयणीनो, आमी जायती पावटी जायतीं जाणां जावं आमच्या सरकारी ऑफिसांनी वो असल्या ऑफिसांनी जंय आमकां पब्लीक सर्वीस जाय थंय आमी गेल्यांत आसतलीं. जें ह्या ऑफिसरान ह्या सिनियर सिटीजनाक सांगलें तें जरी तर आमकां आयकोंक मेळ्ळें जाल्यार आमी सुभागी. अंकल मातसो राव, हांव तुका काडून दिता, हरशीं 2 दीस लागतात, पूण हांव तुका आतां काडून दिता, कित्याक सिनियर सिटीजन. जायते पावटी उरफाटें घडये आमी पळयलां आनी आमकां जायते पावटी राग येता. आयज यो फाल्यां यो, आयज यो फाल्यां यो, हें जायते पावटी घडये आमी आयकलां. आयज जरी तर उमके पेपर घेवन गेलो जाल्यार फाल्यां तुवें पावल्या उपरांत आनीक थोडेशे हे पेपर जाय, हे डॉक्युमेंट्स जाय, मागीर आमची तकली पिड्ड्यार जाता. आमी तांकां जायते पावटी वायट उतरांनी उलयता. जावं आमचे म्युटेशन्स करपाक जाय, जावं आमकां आमचे लँड रिकॉर्ड्स जाय, वो आमकां कन्वर्शन जाय, आमच्याच भाटान घर बांदपाक जाय, ही परमिशन्स मेळपाक आमकां जायते पावटी थंयच लडयल्ले आसात. आनी कोण एकलो म्हणटा तें वेळ जाता तो तांकां पेपर मेळो ना म्हणूय, वो तांकां खबर ना म्हणूय कितें दिवपाचें वो कितें गरज आहा ते डॉक्युमेंट्स तांकां खबर ना अशें न्हय, पूण ते एक पावटी सांगनात. कित्याक? थोडे जाण म्हणटात कित्याक ते रावतात कितेंय पडटलें म्हूण. जरी तर तुवें थोडीशीं नोटां दीत जाल्यार तें काम रोखडेंच जाता. पूण जे कोण बरे भाशेन करपाक सोदतात, सगळें प्रमाणीकपणान करूंक सोदता, तांचे दीस लागतात, म्हयने लागतात, थोडे पावटी तुजें काम जावचेंच ना. भाव भयणीनो, हें घडये आमी असल्या कचेरींनी वचोन जायते पावटी अणभवलां आनी जायते पावटी आमी आमचो ताळोय तांचे लागीं वचोन उबारला. जेजू देव मंदिरान देवस्थानांत आयलो आनी जेजू जंय आसा थंयसर जे कोण बरे नात, कोणाक आर जाल्ली आसा, कोणाचो पांय मोडलेलो आसा, कोणा लागीं चलोंक जायना, कोणाक कुड्डो आसा, कोण मनो आसा, बेरो आसा, असल्यांक रोखडेच हाडटाले, कित्याक जेजू तांकां बरें करतालो. देवस्थानान तो आयलो तेन्ना थोडे पावटी हे देवस्थानाचे जे वडील आसात तांणी अशेंय म्हणलेलें आसात, आख्या सुमानाक कितलेच दीस आसा त्या दिसाक येवन बरीं जायात, शेनवारा दिसाकूच कित्याक येतात, शेनवारा दिसाक येयनाकात, हे पासून तांणी म्हणलेलें आसा. आनी तरी आसतना जेजूचें उदारपण, कित्याक चडशीं जाण देवस्थानांत शेनवारा दिसाकूच येतात आनी तांचे सगळें हें बरेंपण जेजू शेनवारा दिसाकूय दाखयता. हें फारिसेवांक एकदम बरे भाशेन खबर आसा. आनी जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, हे फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूक तेळून आसले, बारीक पळयताले. शेनवारा दिसा तो जो कोण मनीस आसा ताका तो बरो करतलो काय, एक ट्रॅप म्हणटच बरें करपाक पासून आमकां ट्रॅप पडपाक शकता. जेजू हें सगळें समजतालो म्हणून बरें जालें. तें जरी तर आमी आसले जाल्यार घडये आमकां समजचें नासलें आमकां ट्रॅप कसलो मांडलेलो आसा. असले ट्रॅप जायते मांडलेले आसात. आतां भोव करून ह्या दिसांनी जायते ट्रॅप आनिकूय मांडलेले आसतले. कोण कितें आड उलयता जाल्यार दोर झेलीन घाल ताका भितर, कोणें कसलो प्रश्न केलो जाल्यार ताका दोर झेलीन भितर घाल. भाव भयणीनो, असलेय ट्रॅप बरो करपाक जाय एकल्या मनशाक आनी जेजू ताका शेनवारा दीस बरो करीत जाल्यार मागीर आमी ताका एटॅक करतले, मागीर आमी ताका देव मंदिराच्या वडिलाशीं दवरतले आनी म्हणटले की हो शेनवार पाडिना, कायदे पाडिना, सगळे कायदे मोडटा. जेजू हो ट्रॅप घातलो तातूंतलो भायर सरलो. शेनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वाटाव येत वो काडूं येत,
हो प्रश्न हे जे कोण तेडून पळयताले तांकांच विचारलो. जाबाब दुबाव ते केन्नाच म्हणचे ना वायट करूं येता म्हण, ते म्हणचे ना की जीव काडूं येता म्हण. तेय म्हणटले वय वाटावपाक जाय, वय बरें तें करपाक जाय, पूण हो जबाब दीत जाल्यार जेजूक धरूंक मेळना. असल्या वेळार ते जबाब दिनात. आमकांय जायते पावटी असले मेळटा, प्रश्न जे आमी केल्ले आसात जावं आमच्या सरकाराक आमी प्रश्न करतात, जबाब येयच ना. जबाब ना म्हण न्हय, जबाब आसा, पूण जबाब दीत जाल्यार एके भाशेन ते आपणेच जे सादून दवरलेले आसा तातूंत पिड्ड्यार जातात. देखून जबाब दिवप ना, नको आसलेल्या भाशेन करप. भाव भयणीनो, हें सगळें करता आसतना आपदान, आपणाचो सेल्फ गिफ्ट कोणें करपाक जाता. जरी तर दुसऱ्याक दान दितलो जाल्यार तुजेच लागीं आसपाक जाय. तुजे लागीं ना तें तुज्यान दुसऱ्याक दिवंक जायना. पूण आयचो विशय खबर करता ते तुजे लागीं आसतली वस्त वो कसलेंय दान न्हू, आपदान, सेल्फ गिफ्ट. सेल्फ गिफ्ट म्हणटा तो जावं तुजो वावर जो आसा. दर्या हेच ऑफिसर जे माहिती घरान आसा, ताणें आपलो वावर ह्या जाणट्या अंकलाक सांगलो, अंकल मातसो राव हांव तुका दितां. आपदान. खरें म्हणल्यार 2 दिसांनी दिवपाक जाय, पूण जाणटो आसा, ताची खबर हो ताका समजून आपणाक आनीक चड वावर ना आयज, दिवपाक जाता म्हज्यान. आपदान. हे भाशेन जायते सोयीक मेळटा जी कोण असले पब्लीक ऑफिसीस जे आसात तातूंत काम करतात तांकां परतून परतून हे सोयीक मेळटात. आपणाचेंच दान, आपल्याचो वावराचो दान, आनी हो वावर परजे पासत, सेवा करचे पासत जायते सोयीक मेळटात. कितलीं जाण घेतात गाय. जी कोण ह्या ऑफिसरा भशेन हो सोयेक घेतात ती सुभागी, तांकां आशिर्वाद आसा. दुबाव हो अंकल वेता आसतना ताका म्हणलेंच आसतलें, बाय तुजेर बेसांव पडो, तुवें म्हजें काम केलें. मागलें आसतलें ताचे पासत. आमी आमकां कोणें बरें करीत जाल्यार तांचे पासत मागता, हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. हे आशिर्वाद, ल्हान ल्हान आशिर्वाद जी कोण असलो वावर करतात तांचे पासत. आनी असलें जरी तर आमी करतले हांव आपदान करतले हांव जाल्यार आमचे भितर देव आसा तो आमी समजूंक जाय. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, बागेवन पावलो कॉलस्कारांक चीट बरोवन सांगता, आपणाचीच खबर सांगता. आपदान हांवें केलां, कशे भाशेन केलां. तुमचे पासत हांव कोश्ट काडटां. क्रिस्ताच्या कोश्टान जें कितें उणें आसा तें म्हज्या कोश्टांतल्यान हांव भरून काडटां. क्रिस्ताच्या कोश्टान उणें आसा तें भरून काडूंक बागेवन पावलो एक आपदान करता, सेल्फ गिफ्ट. ह्या लोकां पासत, कॉलस्कारां पासत तांकां बरेपण दिवचे पासत बागेवन पावलून अशें केलें. आनी हें करता आसतना ह्या कॉलस्कारांक तो उगडास करता, हेंच तुमीय करपाक जाय. आपदान दुसऱ्यांक दिवपाक जाय, सेवा करपाक जाय, मोग करपाक जाय. आनी अशें करतलो जाल्यार तुजे भितर जो जेजूचो बरवसो आसा, क्रिस्ताचो बरवसो जो तुमचे भितर आसा तो घेवन करूंक जाय. क्रिस्त तुमचे भितर आसप म्हणल्यार ही एक बरी गजाल. पूण तो क्रिस्त जो तुमचे भितर आसा ताका जरी तर अडकतले हांव, ताका जरी तर समजतले हांव, तो आमकां जरी तर दिश्टी पडटलो, ताचें दर्शन आमकां मेळटलें जाल्यार आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो आनी आमची वागणूक एकामेका सवें आसा ती असलीच जावपाक जाय. तेन्ना आमी ह्या क्रिस्ताक आमचे मोदें आजीर करता. तर जेजूक हो क्रिस्ताक आमी जरी तर आजीर करपाक तयार आसा जाल्यार ही आमची सगळीं कामां बरे भाशेन जातलीं. क्रिस्ताक जरी तर आमी आजीर करपाक तयार आसा जाल्यार हें आपदान घेवन आमचे मदें जायती खुशालकाय वाडटली. दूख आसा ती देंवतली, कंप्लेन्स आसात ते देंवतले. कित्याक जायते आयज कंप्लेन्स जायती, आमचें हें काम जायना, तें काम जायना, हो डिले जाता, तो डिले जाता. जे कोण पयशे दितात तांचीं कामां रोखडीं जातात, जांचे लागीं पयशे ना वो जे कोण प्रमाणीकपणान चलूंक सोदता तांचीं कामां आडावन दवरतात. असली कंप्लेन्स आयज आमचे मदें आसा. तर ही उणी जातली जाल्यार हो क्रिस्त जो आमचे मदें आसा ताका ओळखूंक आनी ताचे सारकें करूंक आमकां गरज. जीव वाटावप गरजेचें काय जीव काडप खंयचें बरें? जेजून जीव वाटावप वेंचून काडलें.
जाणा आसलो आपणाक एक ट्रॅप मांडलेलो आसा म्हूण, तरी आसतना ह्या हाताक आर जाल्ल्या मनशाक ताणें बरो केलो, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी तो बरो जालो. तर भाव भयणीनो, आमी आयज आमचो हात सोडपाची गरज आसा. आमकां आर जाल्ली आसा वेगवेगळी तरेची, जावं आमच्या हातांक पांयांक. हातांक आमच्या आर जाल्या घोडये दुसऱ्यांक पावूंक, दुसऱ्यांचो वावर करपाक. आमच्या पांयांक घोडये आयज आर जाल्ली आसा कोणाक गरज आसा तांचे बोगलेक वचूंक. आयज घोडये आमच्या दोळ्यांक पासून आर जाल्ली आसा, आमकां दिसती पडना गरजेवंत आमचे कुशीक आसात, आमचे भोंवतणी आसात ते. आयज घोडये आमचे कानाक पासून आर जाल्ली आसा, आमकां आयकोंकूच येना. जे उले मारलेले आसात उठपाक, आमी जागे जावपाक, जावं आमचो गांव, आमचो देश, आमचें राज्य सांबाळूंक उलो मारीत आसात आमकां, पूण आमकां आयकोंकूच येना, कानाक आर जाल्ली आसा. वा आमचे जिबेक घोडये आयज आर जाल्ली आसा, आमच्या मुखार दिसती पडटा सोत कितें तें, पूण तें सोत उलोवंक आयज आमकां जिबेक आर जाल्ली आसा. वायट आसा तें आमकां दिसती पडटा, पूण त्या वायटाचेर निशेध मारूंक आयज घोडये आमचे जिबेक आर जाल्ली आसा. सगळे तरेची आमची आर जाल्ली, पॅरालिसीस जाल्ली आसा, ती ह्याच क्रिस्ताच्या हातान घालुया. आनी आमी जण एकलो आपदान जावचे पासत. थोडी पावटी घोडये आमकां एक रिस्क, थोडी पावटी घोडये तें करूंक जायना, पूण तें करीत जाल्यार कोणाक तरी फायदो जाता. कायद्याचेर आड न्हय, पूण कायद्यान भितरूच, पूण दुसऱ्यांक आदार करपाक, दुसऱ्यांक त्रास जायना जावपाक आमच्यान करूंक जाता. असलें करूंक हो क्रिस्त आमचे भितर आसूं. भोव करून मागुया जांचेर आमी रागार जाता. भोव करून जी पब्लीक ऑफिसीस आनी गव्हर्मेंट ऑफिसीसान आसात तांचे पासत आयज खेरीत भाशेन मागुया. तांणी केल्लो बरो वावर जो आसा त्या बऱ्या वावराचेर आशिर्वाद मागता आसतना तांचेर जण एकल्याचेर आशिर्वाद मागुया. आनी जरी तर आजून पासून ती उद्धार मनाची जावंक ना, आपदान दिवंक ती मुखार सरूंक ना जाल्यार तांचेर आशिर्वाद घाल आनी लोकांचो वावर बरे भाशेन करूंक तांकां फावो कर म्हूण आमी हे भेटेन मागुया.